Hello friends and welcome to Prudence special episode for Christmas. We are here in Mongol to see how the people do cribs. You must be knowing that Jesus Christ was born in a stable in a manger. And I have Aryan with me who doesn't know anything about where Jesus was born. Yeah. Right? Yes. You know where Jesus was born? No. See, so Jesus was born in a stable, okay, in a manger. Where was he born? In a stable. Yeah, but where? Which place was he born? In Jerusalem. Right, in Jerusalem in Israel. Yeah. So with this memory, people usually go create big cribs, palaces. They have their own artistic ways to depict how Christ was born in a stable. But yeah, of course, in all the cribs, they have a small manger where Jesus Christ was born. We are here in South Goa to see different places where cribs are being erected in different ways. This is Mongol, and we have Mongol boys having a very huge and very big crib. They have different palaces, they have snakes on the trees, they have the stable. Of course, this is a stable. Then there is a lake in between, they have bays, and they have lots of things. Let's ask them how many days it went for them to actually create such a place, and from where they get the sponsors, from how they got the place, if this is the place for cribs, what, everything we'll know from the Mongol boys. And here we have Amey with us, who was so engrossed in mixing cement with water. I don't know what he was doing. कितको तल बाबूश तू? हमें waterfall को ताईंगा. ये सारे different waterfall type means like ऊंच सा direct सकाल उदा पटले like big waterfalls. सगळे घाटन. कितकोन को ताई तुम ते वो हम मोटर लायतले आणि वरसा direct waterfall high waterfalls पडटा ते भाशेन उदा पडटले. आणि हुची यार लेकांतली उदो घेतले आणि मागीर तेजेवयल्यान उडयता. रिसायकल करीत रावतले तेच उदो. सेम उदो यूज करतले आणि हिंग मातशे डिसेंट दिसपा जाय म्हणून सिमेंट लायताय. म्हणले आमी आतां केन्नाय लोक पळोवपा येयले हिंगसान भोंवो जाता तेंच्यान? ना वरसान चोवपाचो घाटो सकयल. म्हणजे थिंग रोडारसान पळोवपाचें? तेका लागून ते फेन्सिंग बी केला न्हू थिंगासान पळोवपाचें. म्हणले आतां हे सगळे आहा तुमचे, सो चलोन येवपा मेळना लोक? ना भितर येवप ना वरसान पळोवपाचें. So we are the lucky ones to come here and interview and know how they have actually planned the crib. आणि आता हे कितकोन गेले तुम ते हडप बी? ते आमी वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट म्हणटात तो थीम यूज केला. आता ही फिशरीज बॉक्स ती आमी हाडून जाता ते पण बेस्ट यूज केला. तांचो कोणेच करूंक ना आसतलो ते भाशेन. ते आमी जाता ते भाशेन मांडला आणि तांचेर साक घालून तेजे वयर पेंटिंग केला. तो पेंट पा तुमकां खंयच्यान हाडलो तुमी पेंट? पेंट हार्डवेरांसून हाडून आमी कंप्रेसर मशीन लावन पेंटिंग केला. आमचो एकलो फ्रेंड आहा तो पेंटिंग करता. आनी कितले दीस लागले तुमकां ते पेंट करपा आनी येद्दे व्हडलें करूंक? आमी पयले स्ट्रक्चर रेडी केलो, मागीर एक 3 दीस आमी पेंटिंग केलें तेजेर. 3 दीस पेंट सामकें सुकले आहा ते? हय सारकें सुकलेलें आसा. आनी कितें आहा आतां उरलां हेजें करपाचें? आतां वयर ते म्हणटाले भुरगे मातशे डिफरंट करुया म्हणून ताका लागून आतां वयर मातशे टचअप दितात आनी वयर परते पेंटिंग. लायटिंग बा आहा? हय लायटिंग ते शिवर. एन्जॉय करता रे तुमी? हां हय एवरी इयर करता हिंगा तुमी? आमी गेल्या वर्सासून स्टार्ट केला. आतां गेल्या वर्सा लोकांचो क्रावड पळोवन आमकां उमेद येयली, सो ह्याय वर्सा करता. ह्या वर्सा लोकांचे एंग्रोसमेंट पळोवन आतां फुडल्या वर्सा पळोवया कितें जाता. राव रे. आनी आतां हें केलें म्हणटो मागीर तुमी डोनेशन बॉक्स बी दवरताय? वयर डोनेशन बॉक्स दवरता. लोक आपले उमेदीन कितले जाय तितले पयशे तितून घालताय. मेवता रेवेन्यू कितें जाता? प्रॉफिट जाता रे? प्रॉफिट जात. आमी प्रॉफिट जाय म्हणून करना हो घाटो. लोकांक आमची क्रिएटिविटी, आमची हॉबी कितें आसा ते आर्ट बीन दाखोवंक घाटो करता आमी. आनी तुमकां आतां हें कितकोन येयलें मोतीन की तुमी ही लेक आहा तेजे सरावंडींग अशें करपाचें म्हणून? ही प्लेस कोणाची एक्चुअली? ही प्लेस कोणाचीच न्हू. ही एक बेश्टें शेत अशेंच वेकंट आसलेलें, कोण कांयच करना आसलो. एक कुमदाद म्हणटा ताजें तें आमचो जोझफ म्हणटा त्या बाबान गेल्या त्या वर्सा प्लॅन केलो हांगा आमी एक बरोसो धाकलो गोठो करुया म्हूण. गोठो करता करता तो इतलो व्हडलो जालो की आमकां आतां गोवाज बिगस्ट क्रीब म्हणून पेपरार येयल्लें आसा. सो आतां उमेद येयल्या म्हूण आमी गोठो इतलो व्हडलो जायत गेला.
Thank you, Amay. Let Amay get back to work and we'll go and see the crocodile which is there. As I said, these people have made the snakes go on the trees. There are palaces, houses. This is the fountain and the fountain which flows from the rocks. We'll go and see how they have made the crocodile. What art, man! Unbelievable. Have you seen these crocodiles? They are not real, but Aryan is very scared and he's far away from me and he's not coming with me. He said he's getting scared of these crocodiles, but I know they are artificial. We have Joseph and Francis here who are going to speak more about these crocodiles. Hey, crocodiles कितून केलाय तुम्ही? मातीचे. होय. किती क्ले यूज केल्या काय सिमेंट? इंगाची माती आणि शेताची माती? होय शेताची माती. ते पेंटिंग कश केलं तुम ते येलो आणि ग्रीन कितून? स्प्रे पेंटिंग केलं तेका. तो आमगे अनिकेत मला फ्रेंड तो पेंटिंग कोता. जायचा हेल्प कोता एशकोन. बेसिकली आम सगळे भुरगे एक जाण कोताय. सो एक जाल म्हणटर एफर्ट मेळना सगळ्यांक उमेद येता. सो तेका लागून आम सगळे मेळ. आत कितले दीस लागले तुमके क्रोकोडाइल्स करपाक? खूप व्हडले हा ते. एक दीस जाला. एक दिसा भितर केले? अवश्य कश तरू? ते इंगाची क्ले उजा कोता झुपकून काण आणि आता वेस्ट हा तो तण हा ते भितर घालून तेजे सो फिनिशिंग कोता. आर्टिस्ट कोण हे करपाक? आर्टिस्ट मस इतून सगळे एक जाताय. होय. आणि ग्रीन आणि येलो थीम एका क्रोकोडाइल्स यूज करपाक कित्याक युजली ते ग्रे ब्लॅकिश तशे असता. मातशें एट्रॅक्टीव दिसपा लागून मातशें मारो पडना ना जाल्यार एट्रॅक्शन येना. सो तेका लागून ते ग्रेश आनी हें मारला शेळ्या कलर मारला. कित लायट्स बा पेटपा हा हेंका? आतां बाय 24 म्हणल्यार आमी सारकें हें करतले लायटींग बी करतले. लायट्सूय ग्रीन असतो कितें? ना तेजे फोकस मारता न्हू. हय फोकस जातलो. आणि उदक बा कितें असता हिंगा? उदक म्हणून तें सुद्दां. थिंग फाउंटेन आहा ते बस. होय. पूण फाउंटेनाची हिंगा आसपाना. ना थिंगा पडटले. फ्रांसिस तुजी कितें रे कॉन्ट्रिब्यूशन? सगळे ते न्ही केले ते क्रोकोडाइल्स तुजी आयडिया कितें आहा? मग काय ना सगळं एक टाइम कोण एक टाइम केलं सगळं. सिमेंट बा मारपाक तू थिंग सिमेंट मिक्स करतालो ते हिंगाय हेल्प केला? हिंगा यूज केला सिमेंट. ओके ताका लागून पेंट येवपा नासलो न्हू. Friends, I tell you, these Mongol boys here were into this activity in the scorching sun from past 2 months. I can't bear this sun for a minute. Yeah, I'm very conscious about my skin, the tan which I get. Aryan, would you help these boys here in the scorching sun? No, never. Never. Even you want to be under the umbrella, right? Yes. Why? Because it's too Too hot. sunny and too Yeah. hot, right? Yes. Yeah. In a creep, there are also 3 palaces of 3 kings, and the 3 kings are one is Balthazar, Gaspar, and Melchior. तुम्ही आता क्रीप केलं ती ही पॅलेस ही कोणाची पॅलेस आहे? ही मेल्क्युअर आली ती रेड केलं ती ती बाल्थाझार गॅस्पराची 3 पॅलेस ये पॅलेस येते पॅलेस ॲटलिस्ट 1.5 month गेला आणि ती 1 week 1 week भितर इतले फास्ट पॅलेसेस कितकोन करू? आम्ही आखे डे अँड नाईट पासून हिंगा असताय सो ते स्कूल आणि कॉलेजेस बघा कॉलेज बी दिवाळी हॉलिडेज यूज केले आणि आम्ही याच्या बेगीन बी सोटा जाल्यार डायरेक्ट हिंगा जाय आणि डायरेक्ट हिंगा करतोय. आणि तुम्ही आता पॅलेसींची आता पॅलेसीस केलाय तुम्ही आता तुम्ही किती म्हणता नाही ते पॅलेसीज ऑफ किंग्स आम तो तेंगे ओल्ड हेरिटेज जाल्ले अशें करून तेंगे
कितको आसतले पयलो तेंगे सिमेंट बी यूज करून आहले ऑफ माड एंड ऑल सो आमी तसले केले यूज. कार्मो बाब तू सांग ते किंग्स हे तुमी पॅलेसीस केले ते कित्या लागून केले? ते 3 किंग आसताय सो ते 3 किंग एक प्लेसीन वे हा वचपा ते गोड्या बरोबर देव जल्मायले म्हणटा वचपा सो मेळ सोतारके पावतले तेश कोन ते स्लो पावतले गिफ्ट घेवन वयता ते. आणि कसले गिफ्ट्स फ्रॅग्रन्स इन्सन्स आनी गोल्ड ते घेवन ते गोट्यांत वयतात. हय ते सोतारके वयताय आनी ते दीस मागीर ते 3 किंग फिस्ट मनयतात. I tell you, the samosas are very, very tasty, and you must be wondering from where I got the samosas when I am come to shoot the creep. Here are the girls who prepare samosas, tea, coffee, soup for the boys to keep them refreshed and keep going, enthusiasm to increase and boost them, right? Yeah? Kit kotay go tumi tenka haवपाक? Noodles, my soup, coffee, tea. आणि इंगा kotay to tumi? इंगा? आणि हे जोवू पा हुंचो ते फाटल्यान सांगता ते बॉयज आटाय आणि आम दिते बॉयज तुमचे जोवू वाटाय आणि मागीर तुमी समोसाच बरे लागता मोगोणे शिकयला मामी. अरे वाह. Don't help them in painting, lighting, nothing else. Only cook. So what time you'll come in the evenings, afternoon or after break, or you'll are there here the whole day? Only in the evening. Yes. And in the morning, आता noodles करपाक, soup करपाक, afternoon कशे येता तर तुम्ही? At night only we give them soup and all. They're very hungry. Okay, once in a day then. Okay. Okay, Mungul guys, thank you very much for this umbrella, the samosa, the water and everything else. We wish all the prudent viewers a Merry Christmas and a Happy New Year. And now we are here in Uttarda and we have the innovators of Uttarda with us. He is Joel. Joel, कितले दीस जाले तुम्ही हिंगा गोटो कोत्ता आता? Around आम 18th स्टार्ट केलोलो सो आत कंटिन्यू करीत नॉट 18 डिसेंबर इन नोव्हेंबर. So एक म्हयनो जालो तुमका कोत्ता तुम्ही? होय 1 म्हयनो जालो. आणि आता कितें रे कॉस्ट बा कितें करून कोत्ता तुम्ही मॅनेज? कोस तेश को आमगे गांवचे तारवटी भुरगे आसताय ते थोडे येताय गांव स्पॉन्सर कोश दिताय मागीर ओदो जावं लोक बी आम थोडे पयशे दिताय तेश को मागीर तेश को कोताय गोटो. आणि आख्खे सोडभोंवतणी तुम्ही कवर अप केला ते कित्याक? तो गोट सारको धांपायसो. बट सगळे आपणाचे युनिक गोटो कोत्ता न्ही रे. तुमची गोट्याची थीम कितें? आमची थीम म्हणचे आम चेपाटी विशय हेजो आको